मायमोगाचं योगकार मनीषा जाधव श्रेपळाच्या हेडलाईन्स। बोरीकारांक सतायता उदकाची समस्या थळाव्यांनी ग्रामसभेत उक्तायली खंत। ताकतिकेन सुटावो जालो ना प्रश्न जाल्यार हे प्रकरण व्हरतले मानवाधिकारी आयोगाकडेन, थळाव्यांची शिटकावणी। गोय नगर आणि देश नियोजन कायद्याचे कलम 39A रद्द करपाक चिखली ग्रामसभेत थाराव संमत। गोयच्या सैमीक दायजाचेर जावपी परिणामाचेर हुस्को निर्माण। कारापूर लोधा प्रकल्पाक खर विरोध, लोधाक सरकाराचो तेको, पूण आमी हार मानचे ना, कारापूरकार पेटल्या थट्टाक। आणि आता याची कोंकणी खबरो विस्तारात। बांबोळे फ्लायओव्हराचेर 4 गाड्यांच्या एका विचित्र अपघाताक लागून येरादारीची व्हड कोंडी जाली, जेन्ना एक गाडी पलटी जावन दुसऱ्या कारचे वयर पडली। 4 गाड्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या अपघातात नाट्यमय दृश्य निर्माण जाले। या अपघाताक लागून येरादारी मुळात ठप्प जाली। पुलीस आणि आपत्कालीन कर्मचाऱ्यांनी येरादारी परतून सुरळीत करपा खातीर खर यत्न केले। गाड्यांची लांब रांग पळोवपाक मेळ्ळी। अपघातांचे नेमके कारण अजून कळूंक ना। हे सुवातेर अपघातांचे सत्र चालूच आशिल्ल्यान दिसान दीस हुस्को वाडत आसा। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू। उदक ही एक मुळावी गरज जावन आसा, पूण बरोच तेंप अनियमित पुरवण आणि उण्या दाबाचो सामना करीत आशिल्ल्या बोरीच्या थळाव्यांनी ग्रामसभेत खंत उक्तायली। बेगीनूच सुटावो जालो ना जाल्यार हे प्रकरण मानवाधिकारी आयोगाकडेन न्याया खातीर व्हरतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। आयतारा जाल्ले ग्रामसभेन उदकाचो विशय बरोच गाजलो। उदक आणि विजेचो प्रस्न सुटावो जाय मेरेन व्हड प्रकल्पांक परवानग्यो दिवच्यो न्हय अशी मागणी शिरशिरे बोरी आणि लागसरच्या वाठारांतल्या लोकांनी केल्या। पंचायत वाठारांत 2 उदक साठोवपाच्यो टांकयो आसात ज्यो वापरूंक नात आणि तांचो वापर केलो जाल्यार कांय प्रमाणात समस्या सुटावी जावंक शकता अशें थळाव्यांनी सांगले। सो काल बुस्टराचे कनेक्शन उद्घाटन केल्लें आनी ट्रायल घेतलेली थोडी मातशी। सो थोड्यांक उदक पावता, थोड्यांक पावना, मातशें प्रेशर कमी जाता आनी ते म्हणटा की चालू आसा। सो अजून आमच्याक लागून पंचायतीक कितें चलता, आमच्या वार्डाक कितें चलता ते आमी हायलायट करून घेवन सगळे लोक एकवटान। सो आयज आमकां सांगपाचो डिमांड आसा की आमकां बुस्टर पंप सोल्युशन न्हू, आमकां जें उदक पयलींच्यान येतालें तें उदक आमचें रेगुलर आमकां तशेंच मेळचें। म्हाका एक लॉजीक कळना की जूय बुस्टर पंप काडला तो टेस्ट कशें करतले, जूय पायपलायनूच पावोंक ना ते ताका लॉजीक आसपाक जाय न्ही। पयलो कोणें पायपलायन घालता आनी मागीर बुस्टर पंप जो आसा तो दोबार बुस्टर पंप म्हणून सांगलेलो आसा आनी दोबाच्या नांवान आनी कितें चल्लां म्हाका खबर ना। दोबाचें नांव घेवचें न्ही आनी कितें ताचे प्लॅन आसात खबर ना म्हाका, पूण दोबाचें नांव कारण दोबारूच ना रावपी फाटलीं 40 वर्सां दोबार आतां म्हाका रियलिटी दोबाची खबर आसा, कारण दोबार उदकूच ना, पायपलायनूच पावोंक ना। पायपलायन आसता बुस्टर पंप कसलो टेस्ट करतले तुमी? हांगा हांवें एक ऑब्जर्व केला की पाणीवाडा म्हणून पालवण बोरी हांगा एक सायमल्टेनियसली एडजस्टंट वॉटर टँक कन्स्ट्रक्ट केल्ली आसा, प्लस हांगा शिरशिऱ्याक बी एक वॉटर टँक कन्स्ट्रक्ट केल्ली आसा, पूण ऑपरेशनाक ना। सो ताजेरूय बी हांवें कितें म्हणलें तुमी एक जॉयंट मिटींग घेया, पंचायतीक बी लेटर हांवें कंप्लेन केल्ली आनी एक क्वेश्चन रेज केले। सो म्हाका येयन म्हणिल्लें की आमी करता म्हणून जॉयंट मिटींग घेता, पण मेनली कितें जाता पंचायती बी तितलो इनिशिएट अर्जन्सी घेना की हो काम करून तांचे जो इशू आसा उदकाचो तो सॉर्ट आउट करता। टँक चालू, टँक आसा, टँक बांदला ऑलरेडी। सपोज ही जर पाणीवाडाचो बी एडजस्टंट टँक जर चालू करता न्ही ते हो मेजर जो प्रश्न आसा पळय उदकाचो न्ही तो म्हाका दिसता 90% कमी जातलो, कित्याक ती टँक बरी व्हड आसा। आनी शिरशिऱ्याक बी टँक आसा ऑपरेटीव ना। कित्याक ऑपरेटीव ना ती? मे बी आतां डिले फ्रॉम पंचायत वा असेसमेंटूय जायना न्ही कितले लोक आसा आनी कितली उदक रिक्वायरमेंट आसा, कांय असेसमेंट पंचायती करना ना PWD असेसमेंट म्हणून हांवें एक जॉयंट मिटींग आपयल्ली की आमी बी तातूंत हांवूय बी BDC मेंबर आसा। सो आमी डिस्कस करून एक रिजोल्यूशन करून जो प्रश्न आसा उदकाचो तो रिजॉल्व करचो म्हणून, पण पंचायत बी कमी पडटा की स्टेप्स आसा पळय अर्जंटली ते फॉरवर्ड करना। इवन हांवें म्हटलें की तुम्ही लेटर करा आणि तांचो रिप्लाय घ्या, तरी सुद्दां ते मुखार वचना। लास्ट सोमराच्यार पायपलायन चालू करता म्हणून टॉपकला टू एक मेसेज येयल्ली आमचे वार्ड पंच ग्रुपार एक मेसेज येयल्ली की आपूण एक टॉपकला टू एक नवी पायपलायन काम चालू करपाक, पूण आजून कांय जालें ना। पूण आयज आमी सगळे लोक ग्रामसभेक येयल्ले की एक हो उदकाचो
उदकान तो बेगीच्या बेगीन सुटाव जावचो म्हणून. ती एक टँक आसा म्हणटी केन्नाय ती शिद्रातर वयर खाचीक रानाक खंय तरी आसा. कांयच प्लॅन नाशिल्ल्यान जो कांयच ना हेजे वयल्यान कळटा की लोकप्रतिनिधी कडेनूय काय कितें आशिल्लें त्या टायमार प्लॅन आशिल्लो काय काय ना काय बेश्ट आयडिया तेजे सुद्दां तुमी ग्रावंड रिपोर्ट केन्ना करूं शकता. तिची कंडिशन कितें आसता 35 इयर्स बॅक आशिल्ली एक पयल्याच तशीतली काय यूज ना काय ना. मनशाक गरज ती उदक जेवण जे आसा तें जर मेळना आनी तें पावोवपाचें सरकाराचें काम आनी तें जर आमकां मेळना जाल्यार हाज्या मुखावेलो आमचो स्टेप जो आसा तो ह्युमन रायट्साक जे आसा ते आमी वयतले. सगळे युनिव्हर्सिटी सगळे वयतले आमी ह्युमन रायट्साक कारण आमी एवरी लेवल आमी चॅक करून पळयलें ट्राय करून पळयलें आमची. हय लास्ट लेवल आमचो ह्युमन रायट्स आसतलो जाय जेका लागून आमकां बेजीक ती उदकाची फेसिलिटी जाय ती जर आमकां जर दिवपा पळयना कोण तर आडयता कारण येता तें उदक बंद जालें आमकां. हे बसकेचे फुडारपण सरपंच सागर नायक हांणी केले. PWD आणि WID मंत्र्याच्या आदारान पंचायत उदकाचे संकश्ट बेगोबेग सोडोवपा खातीर वावुरता अशें ताणें नमूद केलें. उदकाचो इश्यू म्हळ्यार आतां एक ग्रामस्थांनी सांगले त्या भशेन उदकाचो मेजर इश्यू आशिल्लो ते कारणान वयर शिरशिरांक आनी दबार त्या वयच्यान उदकाक भरपूर डिफिकल्टी जाताली उदक घेवपाक आनी जशी रेजिडेन्शियल एरियाय वाडलेले आसा त्या कारणान उदकाकूय जे कशें आतां ते संपाक जे रेजिडेन्शियल एरियाक आसा तितून भितर ते पोनाक अंडरग्रावंड संप आसा तितून भितर खंय तरी लोक डायवर्ट करतात उदक आनी ते आपली बरोवन ते करून मुखारली जे घरां आसा आमची तितून पर्यंत ते उदक पावपाक तांकां पावपाक मातशें फेलियर जाता. तितून भितर आमी आतां आमची डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंटाचे जे कोण आतां वयतले बिली बीन घेवन वयतले तेन्ना ती बाबा ते संप कोणाचे रेजिडेन्शियल एरिया आसात तितून भितर तेजे इन्क्वायरी करची जेणे करून मुखारलीचे लोकांक ते उदक पावना तितून भितर खंय तरी एक सुटावो जावचो असो ग्रामस्थांची मागणी आसा. मग ते आता रेजोल्युशन किती घेतलं ते रेजोल्युशन किती आता घेतलं रेजोल्युशन घेतला की जात तितले बेगीन तेजेर एक सुटावो जावचो आनी जी कितें लोकांनी जी संपाक तितून भितर एक तेंचे लायटीचे कनेक्शन जावं आनी कितें अशें कट करचें अशें म्हणून ग्रामस्थांची मागणी आहा. थोडे आतां कशें आहा थोड्यांनी बांदल्या थोडे लिगली आसा थोडे इलिगली आसा जेणे करून ते आतां कसो आसा तर एक तो सुटावो तेणें काडचो पडटलो वचून. नवी पायपलायन घालची म्हणून एक मागणी केली टॉपकोला टू शिरसरे तेजेर कशें केलें हे आतां आमच्या ग्रामस्थांनी म्हाका सांगलां की स्पेशल तांकां पायपलायन जाय खंयच्या टॉपकोला कडेन टू शिरशिरे तितून भितर आतां आमी एक तें रेजोल्युशन घेतलां की ती बेगिना बेगीन जावची आनी ती कन्सर्न डिपार्टमेंटाक ती व्हरोन आमी तें रेजोल्युशन दिवन हेजे जाता तितले बेगीन जो पायपलायन आसा ती गव्हर्मेंटान ते डिपार्टमेंटान तेजेर दखल दिवची आनी जाता तितले बेगीन ते लोकां मुखार पावचे. ते उदक शॉर्टेज आहा का प्रेशर कमी आसा ग्रामस्थांनी आतां कशें केलां मुखार आतां काल पयलींच आतां बुस्टर पंपाचें इनॉग्रेशन जाल्लें आसा तितून भितर कशें आसा आतां जो पर्यंत लोकांक उदक पावना तो पर्यंत आतां कशें आहा तेजेर एक तर स्टडी करून ती आतां मुखारलें जें कितें आसा हे खरेंच बुस्टर पंपाची गरज आहा. आमी 3 बुस्टर पंप आमी हे केल्लो आमच्या गव्हर्मेंटा कडल्यान ती भितर एक जावन जाल्लो आसा ते आतां कशें उदक कशें लोकांक मदीं पावता तें पळोवन मुखारलेचें कशी आतां वाटचाल आसा ती आमी 2 पंप आतां बुस्टर पंप सांगल्यात एक आफ्रामेताक आनी एक आमच्या शिरशिऱ्यांक तितून भितर ते आतां कशें तेजे आतां कालच्यान स्टडी करता आमचो संदेश आहा पायपलायनीचो तेका ते लोकां पर्यंत पावपाक तो तेका आमी थंयच लायनी प्रेशरच ना प्रेशरच ना जाल्यार उदकाक कशें जातलें. प्रेशरूय ड्रॉप जाल्ल्या कारणान आतां आमकां डिपार्टमेंटान कळटा की जितलो प्रेशर पावना तो पर्यंत तें उदक पावना अशें म्हणून ते. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंय नगर आनी देश नियोजन कायद्याचे कलम 39A रद्द करचे असो थाराव चिखली ग्रामसभेन एकमतान संमत केला. जमनीचे रूपांतरण, सैमाचे लुकसाण आणि व्हड उदरगतीच्या प्रकल्पांचो गोंयच्या सैमीक दायजाचेर कसो परिणाम जाता हे विशीं गांवकारांनी हुस्को उक्तायलो. आयतारा चिखली पंचायत ग्रामसभेन गोंय नगर आनी देश नियोजन कायद्याचे वादग्रस्त कलम 39A रद्द करचे असो थाराव एकमतान संमत केलो. गांवकारांनी एकठांय येवन व्हड प्रमाणात जमनीचे रूपांतरण, दोंगर कापणी, व्हड उदरगतींच्या प्रकल्पांक लागून शेत जमीन वगडावपा विशीं हुस्को उक्तायलो. लोकांनी दोंगुल्ल्यो शेतां, उदकाचे स्त्रोत आनी गोंयच्या नाजूक सैमाची राखण करपाची गरज आशिल्ल्याचेर भर दिलो. सैम वा फुडले पिळगेक धोक्यात घालून
उदरगत नाका अशें तांणी सांगलें. पंचायत ग्रामसभा जाली आनी मेजर म्हणटा ते 39 इश्यू म्हाका चड इम्पॉर्टंट लागलो. आय हॅड गिवन अ कॉल टू पीपल अँड पीपल अटेंडेड इन लार्ज नंबर. आतां 39 हे आख्ख्या गोंयांत सगळे कडेन कितें जाता तें आमकां खबर आसा. डिस्ट्रक्शन ऑफ लँड, फिल्ड्स, आमचे दोंगर काबार करताय. सो बिफोर दीस हॅपन्स इन चिकाली जायते आमचे जागे काबार जाल्यात, पूण अंडर 39 आतां आमच्या गांवांत टोटल 7 पॉन्ड्स आहे, ओबर म्हणटात तेका आमी. आनीक आतां जेन्ना खूंय प्लॉट घेतात लोक व्यू म्हणून पळयता आतां, अँड देन द लँड सेल्स लायक हॉट केक. सो जायते असले जागे आहाय जे आमचे शिकल्यात आमी सांबाळपाक जाय. आनी जेन्ना हो देंवचार 39 आमचे गांवांत येवचे आदी एज अ प्रिव्हेंटीव मेजर टू शो द गव्हर्मेंट दॅट वी आर नॉट गोइंग टू कीप क्वाईट. आमचो फादर पॉल मॅक्स आसलो तो संवसारान ना, पूण ही यूज टू फायट फॉर द नेचर. आमची शेतां जी पाळ आसली परत रोवपाक लागले. आमचे वॉटर बॉडीज, आमचे हाजोन हे सांबाळपाक आमी आयज पासून झगडटाय आनी झगडत रावतले. जशी भाटार बेसार जे नॅचरल फ्रूट्स आनी मागीर आमचे नॅचरल मेजर डिस्ट्रक्शन जातले. हेजे लागून हांवें तो प्रपोजल घातलो 39 स्क्रॅप करतो म्हणून. सो आयज सगळ्याच्या संमतीन तो ग्रामसभेन पास जाल्लो आसा आनी तेजे श्रेय आमचे चिखली पंचायतीक दिता. सो बरें डिस्कशन जालें तेजेर 39 हेजेर आनी तो युनिवर्सिटी डिसिजन जालें तेजेर तो स्क्रॅप करचो म्हणून. खुबशे डिफरन्सीस आहा. वेर नॉर्मल लँड डोंगर आसा, डोंगर मीन्स लेवल लँड वेर देर इज नो ट्रीज एंड ऑल, देर इज नो इशू ऑफ कन्वर्जन्स. बट जेन्ना फिल्ड्स एंड डिझर्ट स्लोप्स दॅट इज कन्वर्टेड देन द इशू स्टार्ट्स. सो आज आमी रेजोल्युशन घेतला की एक तरी ते बंद जावपा जाय, विच इज अनकॉन्स्टिट्युशनल मीन्स कायदे भायर जे आसा तो कन्वर्जन. देन सेकंडली नाव देर इज अ न्यू सर्क्युलर दॅट सगळ्यांची प्रॉपर्टी NTZ घातलेली आहा. सो लोकांचो 2 इशू आहा. एक तरी तो NTZ काडपाचो आनी प्लस ते 39 स्क्रॅप करपाचो अँड स्ट्रीमलायन. देर इज द केस ऑल्सो गोईंग ऑन द कोर्ट टेकिंग दॅट इन टू कन्सिडरेशन. सो लोकांचो हे आलो की इट शूड बी टेम्पररी स्टॉप. की गांव एक वदान आहा आनी आमचो मिनिस्टर एक वदान आहा हें दिसून येयलें. कित्याक आमचो पळय मिनिस्टर आहा बाब मोविन गुदिनो हो 39 सपोर्ट करता. फाटीं ताजो एक स्टेटमेंट येयलो की 39 जावची म्हण आपूण बाजू तांकां दिता म्हण. आयज अशें दिसून येयलें की आख्खो चिखलेच गांव आख्खी ताजी कॉन्स्टिट्युएन्सी ओपोज करता आनी हो मिनिस्टर आयसोलेट जावन आमच्या लोकांचे विरुद्ध प्लॅनिंग करता. 3 पॉइंट जाल्ले इन द ग्रामसभा टुडे. One was withdrawal of Section 39E, notification of the proposed Town and Country Planning Act. Okay, that was discussed in length, and there are resolution passed not to go ahead with that. The whole Gram Sabha, entire Gram Sabha has objected. 39 हा तो मेन इशू, ओल्ड गोवा इशू. आनी आमचे पंचायत पडे आनी ते ग्राम सभा ते फुल्ली सपोर्ट करता ते इशू. Because that issue will stop lot of destruction of our environment, our heritage and all our welfare of the village people. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकर. कारापूर लोधा प्रकल्पाक खर विरोध चालू आशिल्ल्या फाटभुंयेर गावात धार्मिक विधी चालू केल्यात. आयज सावन 3 दीस गावात विविध कार्यावळी चलतल्यो. साबार कागाळी करूनय हो प्रकल्प तस्से मस जावंक ना. हाका सरकाराचो तेंको आसा, पूण आमी हार मानचे ना. कारापूरकार हट्टाक पेटल्यात. मुखेलमंत्र्यान सांगिल्ले ही केस कोर्टान चालू आसा, ताका लागून कोर्टाच्या आदेशाक आमी पाळो दितले खंय. पूण कोर्टान केस आसूनय खुलेआम कारापूर लोधाचें काम बरेच नेटान चलता. ताचें कितें? थंय कोणाचो आदेश आसा? कारापूरकारांनी प्रश्न केला. नागा सदूस पावलेले आसा, थोडे वाटेक आसा, थोडे इवनिंग म्हटल्यार पावतले आनीक थोडे आनीक एक कारापूर आसा प्रेझेंटली तांकां आतां ते रेल्वे स्टेशनासून घेवन येयल्लेले आसा. सो हे जो आमचो कार्यक्रम आसा तो आतां प्रेझेंटली आमी आमच्या गांवांतले शांतादुर्गा वाठारेश्वर हांकां सगळ्यांक पांयां पडोंक आमी ध्वजारोहण करपाचो पयलो प्रोग्राम आसलो. तो फर्स्ट स्टेप तो ध्वज लावपाचो. हांगासर राखणदार आमचो आसा, कडीचो रवळनाथ आसा, ताका आमी ध्वज लावपाक सुरू केल्लेले आसा. सो हांगासून ध्वज लायल्या नंतर सगळ्यांक आमचे प्रसादाचे जे आसले भोजन आसले ते सगळ्यांक हेच्या नंतर प्रसादाचे भोजन मेळटले. तेच्या नंतर इमिजिएटली आमी म्हापसा वयतले बोडगेश्वर टेंपलांत, थंयसर पांयां पडपाक वयतले. थंयसून मागीर खापरेश्वर, पर्वरी, बांयगिणी, मागीर फार्मागुडी, कटमगाळ आनी मागीर टायम मेळटा टायम कसो आसा त्या प्रमाणे आमचो बोरींगसून मागीर परत कारापूर गांवांत परत आमी रिटर्न येतले.
लोधान सांगलेलें की आपण हे दिल्ली कॉन्कर केलें आनी आपण गोंय कॉन्कर करपाक येता म्हणून. लोधा पावलो आनी लोधान गोंय कॉन्करूय बी केलें. हांगा पयल्यार सोबोन ते पळयात, काय बरीं झाडां, काय बरे रूख आनी हो दोंगर. म्हाका एक समजना मिस्टर विश्वजीत राणे, हो जागो जो जावन आसा हिल, हो सेटलमेंट कसो जालो हो पयलो प्रश्न. आनी हांव पंचायता कडेन विचारता, ही प्रॉपर रस्तो सुरू जाता थंय, ही प्रॉपर्टी कोमनीदादीची म्हूण बोर्ड आसा, जाल्यार पंचायतान हे रस्ते बांदपाक कशें परमिशन दिलें. पयलो FIR जावपाक जाय लोधाचेर, दुसऱ्याची प्रॉपर्टी ग्रॅब केल्या म्हूण. दुसरे एक कन्वर्शन तुवें जें केलां अंडर 39A, काल तूं व्हडलो ग्रीन कुर्ता घालून सांगता 39A विल बी प्रोटेक्टर ऑफ गोवा. आय एम टेलिंग यू 39A इज अ बॅलिस्टीक मिसाईल बेस अंडर यू. तूं गोंयचेर बॅलिस्टीक मिसाईल सोडटा आनी दीस इज द मोस्ट पॉवरफुल बॅलिस्टीक मिसाईल ऑन गोवा फ्रॉम यू. आनी तुजी ती बॅलिस्टीक मिसाईल ज्यो पडटा थिंगा दोंगर आहलोलो नाच जाता, शेतां आहलोली सेटलमेंट, नदी आहलोल्यो उदक आपुणूच सुकता सेटलमेंट जाता, ऑर्चर्ड आहाय ती काबार जाता सेटलमेंट जाता. अरे पापिया, तुका गिरेस्काय खूंय व्हरपाक जाय. तुजे पिडगेक ती गिरेस्काय तुजे कडेन आहा ती पुरो. हे गोंय विकून तूं करूंक सोदता कितें? जेन्ना श्रीकृष्णान महाभारताक युद्ध सुरू केल्लें तेन्ना शंखनादाचेर केल्लें बरोबर, आनी एक ध्वजा आपल्या रथाचेर लायल्ली. तशीच आयज आमी नागा साधूचे हस्ते हें प्रकरण हाता भायर पावल्या. सरकार हेजेर कांय ठाम ना. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार ह्या लोकांक परत परत त्रास जाता. तें युद्ध आमी कशें व्हरपाचें आनी कशें काबार करतले हें आमी एक ठाम चिंतलेलें आसा. तेन्ना नागा साधू आतां थोडे थोडे येवपाक लागल्यात आनी आयच्यान ह्या युद्धाची खरी सुरवात ह्या लोधा प्रोजेक्टाच्या भायर आमी करपाची आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून खेळाक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयचो तरणाटो रोलर स्पीड स्केटर अद्वैत अमृत घाटके हाणें आंध्र प्रदेशात जाल्ले 13वे रँकिंग ओपन नॅशनल स्पीड स्केटिंग सर्तीत अजापीत कामगिरी करून राज्याचो मान वाडयलो. ह्या तरणाट्या खेळगड्यान 2 भांगरा आणि 1 रौप्य पदक जिखले आणि ह्या खेळात गोंयची वाडटी प्रतिभा दाखोवन दिली. गोंयचो प्रतिभावंत रोलर स्पीड स्केटर अद्वैत अमृत घाटके वेर्णाच्या फादर अग्नेल मल्टीपर्पज हायस्कुलाचो विद्यार्थी. तो चिंचिणी SS रोलर स्केटिंग क्लबान प्रशिक्षक सतीश शेट्टी आणि आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षक विठ्ठल उत्तुपुरी हांचे वांगडा प्रशिक्षण घेता. तशेंच ब्लॉसम रॉड्रिगीस, एव्रिल आणि जॉय हांणी पदक जिखिल्ल्यान क्लबान उत्सव मनयलो. आमच्या टिमान खूप मेडल हाडल्या. 10 मेडल, 2 गोल्ड आणि 6 सिल्वर आणि 2 ब्रॉन्झ. अशें बरेच आमच्या टिमान खूप मेहनत केल्ली आसा. कॉम्पिटिशन कशें आसलें? टफ आशिल्लें. चडशे 2 स्टेटांतले येयल्ले भुरगे आनी खूब टफ आशिल्लें कॉम्पिटिशन. फ्युचर कशें पळयता तूं तुजें? तर आनी हार्ड वर्क करपाक आनी प्रॅक्टीस कॉन्सिस्टन्स रावपाक. म्हजें बालपण पुलीस क्वॉर्टर्सान गेलां आनी म्हजो मित्र अमृत घाटगे ताजो चलो अद्वैत घाटगे तांणी खूब परिश्रम घेतल्या, खूब ट्रेनिंग केल्या आनी तांचे रोड स्केटिंग ओपन नॅशनल टुर्नामेंट हे आसलो ते तातूंत ताणें बरें परफॉर्म केल्या. 2 गोल्ड 1 सिल्वर, 2 गोल्ड 1 सिल्वर ताणें नॅशनल लेवलाचेर हे केला. सो आमकां सगळ्याक ही आनंदाची गजाल. सो ताका हांव मुद्दाम पर्सनली रिसीव करपाक आयला आनी 7 जाणांची टीम आशिल्ली. सगळे गोंयची आमचे 7 जाणांची टीम आशिल्ली. नॅशनलाक रिप्रेझेंट केल्ली, गोंयाक रिप्रेझेंट केल्ली. प्राऊड मुवमेंट वास्कोकारा खातीर आनी फूल गोंया भरान
म्हाका दिसता 7 आसलेले टोटल पार्टिसिपेंट आनी आमकां 4 मेडल म्हटल्यार टोटल 7 मेडल्स मेळिल्ले आसा. भितर 2 गोल्ड आनी 2 गोल्ड आमचे वेदांत अद्वैत आमचो पुलीस क्वार्टर्साचो भुरगो. प्राऊड फील जाता की 2 गोल्ड वास्को खातीर आनी गोंया खातीर जाले. तशी सिल्वर्स टोटल 7 मेडलां आमकां मेळिल्ली आसा. My daughter got 2 medals, 1 silver and bronze for the state. It was a nice experience, and after all the efforts what we have taken for all these years, we have tried and accomplished, and we are very grateful to our coach, all the mentors, all the president of the club, president of the association. Only we like to urge the government to give some facilities for the sports so that we can take the sports little bit more ahead, such as like we don't have a rink to practice, we need to go outstation for practice. So there is a lot of difficulties what we are facing, but still we are trying a level best to do something for the sport, do something for the state. And I have won silver medal for road. And I want to thank my coaches, Susakesh and Savatara from Hyderabad. I would like to thank my parents, sir, for getting me to this level. With your support and dedication, I finally reached to this level. For the first time, I've been selected for semi-finals after getting selected from quarter-finals. So I feel very proud of myself. I would like to thank my parents, coaches, and everybody who has supported me for this medal. I really thank my parents for putting me in this sport so that I can win so many medals like this. Silver and bronze. That's very much because I got from my state Goa, and it is the hard work of my mother, my coach Satish Shetty, and even my coach also from Aditya Telangana, so Vitala. My name is Zach. I'm from South Goa. I would like to thank my parents for supporting me and giving me everything that I wanted to already. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू. फुडल्या कांय दीस गोंयांत मॉन्सून परिस्थिती तशीच उरपाची शक्यताय आसा. भारतीय हवामान खात्यान गोंयांत हलको तो मध्यम पावस पडटलो असो अदमास काडला. सध्या हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत नैऋत्य मॉन्सून सामको उणो जाला. चडशा सुवातींनी मातसो पावस पडलो, हांगा थंय काय मध्यम पावस पडलो. धारबांदोडा सगळ्यात चड 22.4 मिलीमीटर पावस पडलो, जाल्यार सांगे, पोरनेगोय, फोंडा, सांखळी, केपें आनी मडगांव हांगाय थोडो पावस पडलो. राज्यात खंयच गडगडाट, उटंगराचो पावस वा नेटाचे वारे येवपाची शिटकावणी ना. हलको तो मध्यम पावस, हवामानाची शिटकावणी ना. दमट परिस्थिती, चडांत चड तापमान 32 ते 33 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 26 ते 27 डिग्री सेल्सियस. उष्ण दीस, कसलोच खासा अलर्ट ना. दर्यादेग वा बंदराची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365च्या कोंकणी खबरो हांगा चोपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.